आज आमच्या या वॉर्ड नंबर 5 रामवाडा या वॉर्डान आज आमचे पारंपरिक जे आमची बाय जे पिढ्यान पिढयो जे आमचे सगळे लोक हांगा आमचे जे वापर करता आणि अशी की केन्नाच ती आटाना ह्या तरेन जी बाय ल्हान दिसता पण आज तिचे आमी सुशोभीकरण ब्युटिफिकेशन आणि कन्स्ट्रक्शन जे आज आमचे काम हातीन घेतलेले आसा। आज आमच्या मदीं मॅडम आसा डिझायनर लोगो आणि MLA सरपंच आमचे स्पेशल बाय आणि आमचे बाकीचे पंच सदस्य ग्रामस्थ आणि आमचे देवस्थानचे कमिटी आणि आमच्या प्रेस मिडिया यांचे सगळ्यांचे हांव ह्या आजच्या ह्या इनॉग्रेशनाच्या फंक्शनाक तुमचे सगळ्यांचे हांव येवकार आठवता। आणि सांगपाचें म्हटल्यार आज मॅडम सबंद शिवोलेवर तुमचे जे काम हे चालूच आसा आणि आज आमच्या एक ल्हानशे बायचे ल्हान म्हणटा पण तिचे हे वैशिष्ट्य बरें मोठे आसा तिचे आज आमचे इनॉग्रेशनाक ती उपस्थित आसा। आज सरपंच आमची पंचायत आमचे वॉर्ड मेंबर डेप्युटी सरपंच शर्मिला आमचे यांच्यांनी हे आज मॅडमीक सांगून आमचे सरपंचाक सांगून आज हे काम हातीन घेतलेले आसा। आज आमी रामवाडो ओशेल गांवान टू इनॉग्रेट द वर्क ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ दिस वेल अलॉंग विथ इट्स रिकन्स्ट्रक्शन आणि आमच्या मध्ये आमचे सरपंच बाय रेशन आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर्स बाय सिद्धी बाब वैभव बाय आमचे प्राप्ती आणि आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच बाब मंगेश सगळे हांगासरले ग्रामस्थ प्रेस मिडिया आयच्या दिसा हे सोये काम अंडर 15 फायनान्स कॉस्टिंग ₹70,775 आणि बाब मंगेशान सांगला ते प्रमाणे ही बाय केन्नाच सुकोना केन्नाय आमच्या नळाचें उदक येयना जाल्यार सगळे हांगा शेजारचे बायलां आमची हांगा बांयचें उदक काडपाक येतात। आनी आतांच आमची शेजान सांगताली ताका सायडीक पिलरूय घालचे आनी गाडी घालची सो इट बिकम्स इजियर उबे रावन काडूंक ना जाल्यार तांकां बँड जावंक पडटा। सो हे अंडर 15 फायनान्स आणि आयच्या दिसा टोटल वर्क्स इन ओशेल अंडर 15 फायनान्स इज 18,28,000 ऑड फिगर। सो परते आमच्या सरपंचाक आनी ताच्या आख्खे पंचायत टिमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता। ही अंडर 15 फायनान्स काम करून हाडली आनी आमकां इनवायट केले हे इनॉग्रेट करपाक आनी बाब संदीप वेग्याच्या वेग्यान हे काम चालू करचे म्हणून मागता। थँक्यू ऑल तुम्ही सगळे टायम काढून आपलो वाड्या खातीर येयले इनॉग्रेट करपाक। थँक्यू व्हेरी मच। गॉड ब्लेस।